नमस्कार गोवंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमगाचे येवकार दिसभराच्यो महत्वाच्यो खबरो घेवन दीप्ती काकोडकर गोवंतक टुडे बुलेटिनाक सुरुवात करतात। सविस्तर खबरां पयली पळोवच्यो मुखेल खबरो। म्हापशा एका तरणाट्यान स्वताचेर गुळी मारून सोपयलो जीव। कोयर उडयतना ताचो व्हिडिओ व्हायरल जाले उपरांत ताचे आड एफआयआर नोंद जाल्ल्यान उखल्ले पावल। फोडिंग जमनी परतून लागवडी खाला हाडपा वांगडाच सरकारान सुमार 18,000 हेक्टर खाजन जमनी परतून करतले जीवी, सांगले मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान। गोंयांतल्या चडशा वाठारांत मॉन्सून जाला दाखल। फुडल्या कांय दिसांत पावसाची वाडपाची आसा तीव्रता। हवामान खात्यान जारी केला 4 दीस येल्लो अलर्ट। गिमाळ्याच्या सुटये उपरांत शेनवारा 6 जूनासावन राज्यात शाळा जातल्यो सुरू। शाळा सुरू जावपाच्या आशिल्ल्यान शाळे खातीर लागपी वस्तूंची खरेदी करपाक नेट। बार्देस रवींद्र भवना खातीर सुवात केल्या निश्चित। कुचेले उबारतले रवींद्र भवन। पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेची माहिती। बार्देस रवींद्र भवना खातीर आमदारांची जाली खासा बसका। आणि मांद्रे देवळाच्या प्रकरणात पोलिसांनी केल्ले चौकशे प्रक्रियेचेर न्यायालयान केल्या खर टिका। या प्रकरणाचो ज्येष्ठ पोलीस अधिकारी करतले चौकशी। दोशी आड करतले कारवाय। आता खबर विस्तारान। म्हापशा वाठारांत एका 22 वर्साच्या तरणाट्यान आपल्या घरा स्वताचेर फारपेट करून आपलो जीव सोंपोवपाचो प्रकार उक्ताडार आयला। कोयर उडयतना ताचो व्हिडिओ व्हायरल जाले उपरांत ताचे आड एफआयआर नोंद जाल्ल्यान तो मानसीक तणावा खाला आशिल्लो, देखून ताणें हे पावल उखल्ले अशें कळटा। ह्या प्रकरणाचेर आरते परते प्रश्न उपरासल्यात। मजगतीं ह्या प्रकरणाची खोलायेन चवकशी करपाक लायता अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। आमकां एक कंप्लेन आयली की ते गार्बेज एक व्हिडिओ व्हायरल कोणें तरी व्हायरल घातलो व्हायरल आनी तितून आमी तेजे हे पळयताले एग्जामीन केले आनी तितून जालें दिसतालें सो आमी तितून एक आमी नॉन बायोडिग्रेडेबल एक्ट म्हणटा तितून आमी ऑफेन्स रजिस्टर केलो आनी तितून एक ऑफेन्स रजिस्टर करता आमी तितून चडशे मोस्टली फायन आसा आनी ऑर इम्प्रिजनमेंट आनी आयदर ऑफ दॅट सो तो आमी ऑफेन्स रजिस्टर केलो आनी ताका आमी आपयलो पुलीस स्टेशनाक। ताजे आमी इंटरव्यू घेतले इंटरव्यू केलो ताका आमी इंटरव्यू करून ताका मागीर ताजी 35 नोटीस दिवन ताका आमी धाडले घरा धाडलो। बट आतां ते टायमार पुलीस खूब लोक आशिल्ले आनी खूब मॅटर्स चलताले आमकां सो आमी ते तितकोच आमकां टायमार मातसो कळलो। मागीर ते गाडी थंयचे घेवन गेल्लो तेणी थंय एलिगेशन की गार्बेज डंप केला म्हणून सो तेजे वयल्यान आमी ते इन्वेस्टिगेशन चालू आसा। ऑफेन्स रजिस्टर केला 35 नोटीस दिवन ताका आमी घरा हाडलो। मागीर अरावंड 1:32 o'clock तेन्ना आमकां कॉल आयलो आमच्या पुलिशेन दॅट ही हॅज गनशॉट म्हणून कितें अशें आयलें म्हणून। मागीर तेजे ती UD जाली। आमी सेकेंड अननॅचरल डेथ केस आमी रजिस्टर केला म्हापसा पुलिसान। तेजे इन्वेस्टिगेशन आतां आयिल्लो हांगा पळोवपाक विजीट करपाक सो आतां फुडें इन्वेस्टिगेशन चालू आसा। तो एक यंग भुरगो जावन आसलो आमी त्या फॅमिलीक वळखता आमी मुद्दम आय वूड लायक टू फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट wish them my condolences on my behalf and the entire Maharashtra city all the entire country to them so it is again very unfortunate mother sometimes but it's already news I was also very disturbed with this thing that just because of the situation like this somebody has taken his life and it is a very disturbing very amka citizens we should also be a little bit more sensitive upon what we are doing which direction the youth are going, what direction the society is going, and we have to be a little bit more sensitive to it. आज एक वाईट घटना घडली आमच्या वाड्यात ब्रागान जाऊन एक्सपायर झाला कारण सिंगल गार्बेजी खातीर त्याचा सोशल मिडियाचेर एक पोस्ट व्हायरल केलो आणि तो व्हायरल करताना कोणी केला पळय आपले तोंड दाखवना ताका व्हायरल केलो ही वाईट गोष्ट असे गार्बेज उडयता कितले कितें एक भुरगो इनोसंट ह्या म्हाज्या गांवसडचो आणि तो भुरग्याक आमच्या वाड्या वयले विचारशी बाबा हो कोण ताका वळखचें वचून ना कारण तो मिसाक वचून गेलो जाल्यार आपल्या घरान वयता समतक काडून कारण कोणच्या भुरग्या वांगडा ना कांय ना तेजी आवय न्हिंका बापूय मरोन विडोदी बायल दोगांय भुरगे एक चेडो तांकां कशें वयर काडल्यान ती बाबडी 3 जाणां घाणेर मारून
ही आयची जी एक्शन आयचे जो भुरगोन आपलो जीव गमावलो पळय तो अननेसेसरी जीव गमयलो तेणी कितें तरी एक कोती हाडली आनी उडयली कोणी तिचे व्हिडिओ फिल्मिंग केले व्हायरल केले आणि त्या आधाराचेर पुलिसांनी त्या भुरग्याक पुलीस स्टेशनाचेर आपत तेचेर FIR रजिस्टर केलो आनी ताका FIR रजिस्टर करतकच तो भुरगो कॉलेज स्टुडंट 3rd इयराक शिकतालो तेचे लायफ बरबाद कशें जालें अशें जालें कित्याक सांगपा FIR करप एक भुरग्याचें फाल्यां सकाळीं सर्विसेक वचपाक ताका कितें तरी NOC जाय पडटा कितें जाय पडटा आनी पुलीस NOC ताचो एक रिकॉर्ड उरतलो आशिल्लो तेचो आनी तो भुरगो असो आशिल्लो की तो कोणाच्या वाटेक ना कोणा कडेन उलोवपाक नको आसलो आनी तो स्वता गुदमरलो त्या हेतून हे जे कृत्य आसा पळय ताका म्हाज्या मते त्या ऑथॉरिटीन ताका कारणीभूत केलो ते कृत्य करपाक सुसायड केलो चौकशी करपाक लायता कित्याक तरी एक बारीकशी केसी घातली तेका व्हडले एक्शन घेतले कशें जायना सर बारीकशी केसी लागून तेका चौकशी करपाक लायता सर गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर विणा मांद्रेकर. गोंयांत पारंपारीक शेती सुरू करपा खातीर राज्य सरकारान म्हत्वाचें पावल उबारलां. पडींग जमनी परतून लागवडी खाला हाडपा वांगडाच सरकारान सुमार 18,000 हेक्टर खाजन जमनी परतून जिवी करपाचो मोग दवरला. हे विशीं मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हायती दिल्या. पळयात. Even though we are working for the 18,000 hectare खाजन लँड रिवाइव करपाचो सरकाराचो प्रयत्न आसा. ऑलरेडी वी हॅड सायन द एग्रीमेंट विथ द एक्सपर्ट्स जेणे करून 18,000 हेक्टर ही खाजन लँड परत जर रिवाइव जाली जाल्यार खाजन शेती ही खूब बऱ्या पद्दतीत ही जातली आणि ताकाच लागून आमी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन हे फक्त सरकाराचें काम न्ही तर आमी सगळे जाण जर एकत्र आयले जाल्यार एनवायरमेंट प्रोटेक्शन खूब बऱ्या पद्दतीत जातलें. ह्या मोहिमेत तुम्ही सगळ्या जाणांनी ग्रीन गोवा क्लीन गोवा ह्या मिशनात भाग घेवचे. मानाधिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी जे स्वच्छ भारत अभियान जे सुरवात केल्लें ते आज आमकां खूब मोठ्या प्रमाणात पळोवपाक मेळटा. आमी पळयता की ह्या एक पेड माँ के नाम ह्या कॅम्पेनिंगात समेस्त गोंयकार हो इन्वॉल्व जातलो आनी ह्या ग्रीन गोवा क्लीन गोवा ह्या हातूंतल्यान ही सुरवात जातली. गोंयांत मॉन्सूनाचो प्रवास आनीक वेगान जायत आसून गोंयांतल्या चडशा वाठारांत मॉन्सून दाखल जाला. हवामान खात्यान दिल्ले म्हायती प्रमाण 5 जूनाक गोंया सयत कर्नाटक, तामिळनाडू आनी बंगालाच्या उपसागरांतल्या कांय भागांत मॉन्सून दाखल जाला. फुडल्या कांय दिसांत गोंयांत पावसाची तीव्रता वाडपाची शक्यताय आसा. त्या खातीर हवामान खात्यान 5 जूनासावन फुडल्या 4 दिसां खातीर म्हळ्यार 5 ते 9 जूना मेरेन येल्लो अलर्ट जारी केला. गिमाळ्याच्या सुटये उपरांत शेनवारा 6 जूनासावन राज्यांत शाळा सुरू जातल्यो. शाळा सुरू जावपाची आशिल्ल्यान शाळे खातीर लागपी पुस्तकां, स्कूल बॅग्स, सत्र्यो तशेंच हेर वस्तू बाजारात उपलब्ध आसात. देखून ह्या वस्तूंची खरेदी करपा खातीर पालक आनी भुरग्यांची वाळपय बाजारांत गर्दी जाली. पळयात. आयज शाळा सुरू जावपाक कॉलेजान सुरवात जाता शाळेक तेन्ना लास्ट 2 दीस जाले हांव पळयता सांजच्या टायमार डेली आमच्या पेरंट्सांची भुरग्यांची रहदारी वाडलेली आसा. तर स्टेशनरी घेवपाक आमच्या कडेन स्टेशनरी अवेलेबल आहा. तशेंच रेनकोट, छत्र्यो सगळें आसा आनी बऱ्यापैकी म्हणजे आतां भुरग्यांक सुद्दां बऱ्यापैकी छत्र्यो, रेनकोट ह्यो तेंच्या वरायटी प्रमाणे अवेलेबल आहा. अश्यो भुरग्यो बरे किड्स बी अशे आसलेले, टॅडीज बी आसले. आनी दुसरें सांगपाचें म्हटल्यार भुरग्यांक आतां नवीन नवीन वरायटीज जाय पडटा. फॉर एग्जाम्पल अम्ब्रेला ती आमचे कडेन आसा. किड्स आसलेले, टॅडीज आसलेले तशे अम्ब्रेलाज, रेनकोट्स आनी आमचे कडेन सगळे अवेलेबिलिटीज आसात.
आनी म्हाका दिसता फाल्यांच्यान जेन्ना टिचर्स तांकां बरोवन दितली कसली कसली बुकां जाय आनी कितें जाय तेन्ना फुल्ल मार्केट हें भुरग्यांक म्हणजे पेरंट्स आनी स्टुडंट्स अशें भरलेलें वयतलें आनी लोकांक मार्केटान भरपूरशे लोक दिसतले एक्चुली पळोवंक गेल्यार कॉस्टिंग ऑफ रेट वाडलेलो आहा म्हणजे प्लास्टीक रेट वाडलेली आहा पेपर्स रेट वाडलेले आहा पेपर तर शाळेंत जाल्ले आहा सो ताजो इफेक्ट मातसो पेरंट्सांक येतलो म्हणजे पोरू जर एक 10 रुपया जाल्यार उणी ती 11-12 रुपया जाल्लेली आसा स्टेशनरी आमचे कडेन भरपूर आसा अवेलेबिलिटी आमचे कडेन जाय त्या पद्दतीन आमचे कडेन आसा आनी बऱ्यापैकी मार्केट सद्या फुल्लेलें आसा बार्देस तालुक्या खातीर रवींद्र भवन बांदपाच्या प्रस्तावाविशीं शुक्रारा बार्देस तालुक्यातल्या सगळ्या आमदारांची म्हत्वाची बसका जाली. हे बसकेत रवींद्र भवना खातीर कुचेली सुवात थारायल्या अशी माहिती दिली. या प्रकल्पा संबंधी फुडली प्रक्रिया आनी आराखडो मुख्यमंत्र्यांकडेन चर्चा करून थारायतले. मजगती राज्यातले हेर रवींद्र भवना परस वेगळ्या संकल्पनेचेर बार्देशाचो रवींद्र भवन तयार करचो अशें मत मंत्री रोहन खंवटेन उक्तायले. तरणाट्यांच्यो गरजो आनी अपेक्षा मतींत दवरून हायब्रीड मॉडेलाचेर आदारिल्ले आधुनीक संस्कृतीक केंद्र बांदपाचो यत्न करतले अशेंय तांणी सांगलें. एक मीटिंग मागयल्ली ऑफ पीपल ऑफ बार्देस MLA ऑफ बार्देस इश्यू इज रवींद्र भवन फॉर बार्देस ताज्या खातीर एक म्हणल्यार लँड आयडेंटिफिकेशन जे तांणी खूब कडेन वचून आयडेंटिफाय केल्लें जॉशुआन कुचेली जाग्यार सो ते लँड आयडेंटिफाय जाला आतां फुडले लँड कमर्शियल्स फायनलायझेशन हे मुख्यमंत्र्या कडेन घेवनूच फुडें वतले प्लस हे सायडीचे समज करता जाल्यार चेअरमॅन परत मायकल बाब आसा हू इज अगेन MLA फ्रॉम बार्देस ही ऑल्सो नोज वॉट वी नीड एज फार एज रवींद्र भवन इज कन्सर्न आनी एक कन्सेप्ट तयार जाता तर आज पयलीं भशेन रवींद्र भवन करच्या पेक्षा वी वील हॅव टू डू अ मोर हायब्रीड मॉडेल आयच्या युवांक कितें जाय युवतींक कितें जाय तें चिंतून करचें पडटलें तूं भायर गेलो जाल्यार यू फायंडींग अ टावन हॉल यू आर फायंडींग थिंग्स वीच आर रिलेटेड टू टेक्नॉलॉजी आज टेक्नॉलॉजी माध्यमांतल्यान मिडिया टेक आयला कितलेशेच आयला भुरगे फुडें वतात सो रायट फ्रॉम वर्कशॉप्स टू देन होस्टिंग शोज भायर वचप आनी गाडयेंतल्यान पिक्चर पळोवप ही संकल्पना आसता सो देर आर सो मेनी थिंग्स दॅट कॅन बी क्युरेटेड इन दॅट पर्टिक्युलर थिंग म्हजे आयडियाज म्हजे विचार हांवें जे आमचे MLAs आशिल्ले आनी जॉशुआ मांडिल्ले आसा दे वाज दॅट टू फर्स्ट फायनलायज विथ द कुमिका एज फार द लँड इज कन्सर्न विथ द लोकेशन वीच दे हॅव आयडेंटिफायड इज अ व्हेरी गुड लोकेशन आमच्या कुचेली घरासोऱ्यान थंयसर जागो मिली एक पळयलो तो थंय मातसो भितर पडटा आतां जो आहा हो व्हेरी फर्स्ट प्रायम एरिया एज पर सुरतच्या रस्त्यान व्हेरी रायट लेफ्ट सायडीक एकदम बरो आहा आनी सेकेंड थींग म्हणजे म्हाज्या हिशोबान बांदगांवकार म्हापशाच्या शहरा खातीर दिवपाक ही स्किलिंग टॉवरूय कसो जाता आनी ही वन ऑफ द बेस्ट सगळ्या मतदारसंघाच्या लोकांक हायवे करपाक जस्ट नॅशनल हायवे सो एक 50 मिटर डिस्टन्स सो वन ऑफ द बेस्ट जातलें फक्त तेंचे उमेदनचे टेक ओवर जातले तेंची रेट फिक्स जातली आनी गव्हर्मेंटान तेंचे एग्रिमेंट जातले त्या खातीर तो जाय जाल्यार जे वायट पळयताले ते बेस्ट रवींद्र भवन बार्देशाच्या लोकांक We had a very good, fruitful discussion on the Ravindra Bhavan land suggested by the comunidad of Kuchili village in towards the north of Mapsa along the highway of NH66. आणि मुद्दम सांगू शकता की हो जागो जो आसा इज अराउंड 50 meters फ्रॉम द हायवे सो मोस्ट इम्पॉर्टंटली आमी म्हटलां तशें सदांच लोकांक म्हापशाकारांक त्रास जावचे ना भायले लोक जे येतले म्हापशा रवींद्र भवनाक तांकांय खंय नुकसान जावचें ना देर इज नॉट गोन टू बी अ ट्रॅफिक जॅम देर इज नॉट गोन टू बी अ कंजेशन हायवे वयल्यान डायरेक्ट आमी येवंक शकता वचोंक शकता सो दिस इज जस्ट अ कॉन्सेप्चुअल स्टेज एंड वी वील कंटिन्यू these discussions further. आम्ही ठरलेलं आसा that we will have a joint meeting again with the Honorable Chief Minister as to move this proposal forward. It's about Ravindra Bhavan because we need badly a Ravindra Bhavan here and it was a very good and fruitful discussion and I think we have worked out some little technicalities and certain issues which are involved which require first the government support and also which requires the land allocation. And I think that these things can be worked out to making sure that is for public benefit, for public use, for public purpose. And therefore it's a good project according to me. We need to have that moving as fast as possible because everything of ours we seem to be going to tangent to the Kala Academy and we need to have something in Bardes. Bardes has been the commercial hub in North Goa and Bardes has also been the center virtually before the other talukas were developed. Bardes has been the center of North Goa. So fulcrum of development
has been lagging. Therefore, we need to accelerate to make sure that it works out for the benefit. पेडणे मांद्रे श्री देवी भूमिका देवाच्या प्रकरणात आठवडी दुभावितांच्या चौकशीतल्या दोषांक लागून न्यायालयान तांची निर्दोष सुटका केल्या. पोलिसांनी ही चौकशी सामकी कॅज्युअल पद्धतीन केल्या असा आरोप न्यायालयान केला आणि राज्यातल्या हेर प्रकरणांनी न्यायालयात चुकीची वाट दाखोवपी पोलीस अधिकाऱ्यांचे कार्यपद्धतीचेर गंभीर प्रश्न उपरासल्या. या प्रकरणाची गोमंतकान घेतिल्ली दखल आणि प्रसारित केल्ल्या वृत्ताची ज्येष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी गंभीर नोंद घेतली तशेंच दोशी आड कारवाय करपाचें आश्वासन दिलें. गोंयांतल्या दूध उत्पादकांच्या फायद्या खातीर वावरपी शेतकार उत्पादक कंपनीच्या संचालकांनी जनावरांच्या खावड्याच्या वाडट्या दराचेर नाराजी उक्तायली. जनावरांच्या खावडीच्या दरात केल्ली वाड बेगोबेग फाटी घेवची नाजाल्यार सोमारा संचालक पदाचो सामूहिक राजीनामो सादर करतलो अशी शिटकावणी संचालकान दिल्या. जनावरांच्या खावडीच्या वाडपी दराक लागून दूध वेवसाय करप दिसान दीस कठीण जायत चलना. दूध उत्पादनाचो खर्च वाडत आसतना शेतकऱ्यांक योग्य मोबदलो मेळना. ते खातीर दूध वेवसायीक आर्थीक संकश्टात सापडल्यात. जेन्ना आमी हे फीड स्टार्ट केल्ली तेन्ना त्याची 2025 एप्रिलान स्टार्ट केल्ली तेन्ना त्याची किंमत आसली 1350 रुपया आणि आयज एक वर्सान तिचो प्रायस आहा तो 1725 रुपया जालो. म्हणून साधारण 400 रुपया तितून वाड केली आणि हितून हो फार्मर प्रोड्युसिंग कंपनी आसान सुद्धा आमकां विश्वासान ना घेतना हेंच्यांनी तो वाड केली आणि कंपनीन कसलेच आमकां हेचे सुरवातीक आमकां एक एडवान्स त्याची माहिती दिवंक ना. तेका लागून आमचे सगळे डायरेक्टर म्हणतात की आम्ही रिजायन जाऊया आणि हो FPO बंद करूया असं सगळ्यांचे म्हणणे आहे. असं सगळ्यांचो याचेर नाराज जाऊन रेजिग्नेशनाचा निर्णय घेतलेलो असलो पण अजूनही आम्ही शेतकऱ्यांच्या फाटल्यान उभे आसा ठामपणे. शेतकरी आमच्या वांगडा आसा ते आमकां खबर आसा पूण जी गोवा डेरी करता आणि एकमेकांच्या मदीं विश्वासा भितरची पारदर्शकता आसा ती खंय तरी नुकसान करपाक पावयता. याचेर आम्ही फक्त त्यांच्याकडे 2 दिसाची मुदत घेतलेली आसा गोवा डेरीकडे आणि त्यांनी सांगले की 2 दिसांनी आम्ही तुमकां कितें निर्णय कळयता म्हणून आम्ही अपेक्षा करता की पयलींची आसा तशीच रेट शेतकऱ्याक उरतली खावडीची आणि ते जर जायना जाल्यार आम्ही सगळे डायरेक्टर रिजायन दिवनी जबाबदारी सोडटले. रेट कोण वाडयली? रेट गोवा डेरीन वाडयली. गोवा डेरीन NDDB तुमकां विश्वासान घेवना म्हणजे NDDBन गोवा डेरीक कळीत केला पण गोवा डेरीच्या हेचेरूच ते चलता सगळो कारभार चलता. आता रिजायन केन्ना जातले ना जाल्यार सोमारा पर्यंत आम्ही ताका मुदत दिला आम्ही रिजायन जातले. रेट वाडयली कितें येना जाल्यार गोवा डेरी FPO खंयसरूच विश्वासान घेयना. रेट बाबा वाडटा तेन्ना किंवा कमी करता कितें तरी आहा तेन्ना फार्मरांक किंवा ह्या डायरेक्टर जे आहा तांकां खंयच विश्वासान न घेता. डायरेक्ट लेटरां काडटा संस्थेक धाडटा आणि शेतकरी आयज FPOच्या नांवान आराट मारता की FPO पेंड वाडयता. डायरेक्टरांक डायरेक्ट पेंड वाडयता कोण? गोवा डेरीक जेन्ना लेटर येता तेन्ना गोवा डेरी पेंड वाडयता. FPO वाडयना खंयसरूच. FPO खबर सुद्दां आसना की पेंड वाडला म्हणून. जेन्ना ही लेटरां पावता तेन्ना FPO कळटा की पेंड बाबा वाडला म्हणून वता. जेन्ना आमकां शेतकरी फोन करता बाबा पेंड वाडली काय आमचे कडेन तेजें उत्तरच नासता कितें. ते आदी पहिल्यांदा डायरेक्टरांक त्या कळपाक जाय न्हू. ज्या कंपनीच्या थ्रू जी पेंड वयता त्या डायरेक्टरांक कळपाक जाय की बाबा पेंड वाडला किंवा कितें तरी जर प्रॉब्लेम जाला जाल्यार ते कळपाक जाय. खंयच दाखयनात ते. 15 दीस तरी पयलीं सांगपाक जाय. आयज बाकीचे जे ब्रँड आहा ते कितें करता 15 दीस आधी सांगता किंवा 25 तारखेन तुमची पेंड वाडटली, 15 तारखेच्यान पेंड वाडटली, बाबा अमक्या तारखेच्यान पेंड वाडटली तेन्ना ते बाबा अमको रुपया तुमच्या बाबा पेंडीचे पोत्याचेर वाडटले किंवा किलो फाटल्यान 2 रुपया वाडटले ते सांगतात. आणि हे 1 तारखेक वाडटा आणि 3 तारखेक आमकां लेटरां काडून घालता ते 1 तारखेक तुमची पेंड वाडली म्हणून. हो फरक आहा म्हणजे बघा कितले हे करतात ते. फातोर्डे मतदारसंघातल्या लोकांनी सेगीत तिसऱ्या खेपे आपल्याचेर विश्वास दाखयल्ल्या खातीर आपूण तांचो उपकारी आसा अशें आमदार विजय सरदेसायन सांगलें. फातोर्डेची उदरगत करपाक आपल्याक कोण आडोवंक शकना आनी मतदारसंघाच्या प्रगती खातीर यत्न चालूच उरतले अशें तांणी स्पश्ट केलें. तशेंच फातोर्डेच्या हिता खातीर येवपी सुचोवणी आपूण स्विकारपाक तयार आशिल्ल्याचें तांचें म्हणणें. आमी गोंयांत BJP फायट करपाक तयार आहा. फातोर्डेची जनता कितें सांगता आनी कितें करता तीन ना फातोर्डेच्या जनतेन दाखयलेली. आनी म्हाका खात्री आहा की जे म्हणसर ती जनता आमचे बरोबर आसा. जनता जनार्दन दामबाब आमचे बरोबर आहा, रुजार सायबीण आमचे बरोबर आहा आनी मायनॉरिटी कम्युनिटीचे सगळे मुसलमान आमचे बरोबर आहा.
ते म्हणसर आमकां फातोर्डा फॉरवर्ड करपाक कोणूच हाडूंक शकचो अशें म्हाका दिसता. आनी जर हांव खंय चुकता जाल्यार हांव इम्प्रूव करपाक दामू नायकाचे पसून सजेशन घेवपाक तयार आसा. दामू नायकान सांगचें खंय तर आमी चुकता, तो ग्रावंड केला, त्या ग्रावंडान जर खंय चुकला आनी खंय ते ग्रावंड आतां करपाचें आतां खूब चालू आहा आमचें. आमी चिंतिल्लें की म्युन्सिपालिटीचें इलेक्शन जातलें म्हणून हे सगळें आमी टायमिंगाक लायिल्ली. सो तें इलेक्शन जातलें तशें चिंतून आमी करीत आहा. आनी समर्थन ओवरऑल फातोर्डेचे जनतेचें येता, कित्याक जे कोण चलतात वॉकिंग ट्रॅकाचेर ते BJP आनी गोवा फॉरवर्ड म्हणून आमी पळयना. सगळेच चलतात, सगळेच पिकल बॉल खेळूंक सोदतात, सगळे फुटसाल खेळूंक सोदतात. सो अशें हातून जर आमचें कितें तातूंत चुकता अशें दामू नायकाक दिसता जाल्यार आमकां सजेस्ट करचें. हांव अवश्य ताचें आयकुपाक तयार आहा. फातोर्डा खातीर सगळ्यांनी आमी आमची तकली लावन फातोर्डा फुडें व्हरया. फातोर्डा द फर्स्ट. सोशल मीडियाचेर सध्या चर्चेत आशिल्ल्या कॉक्रोच पार्टीविशीं खासदार सदानंद शेट तानावडेन प्रतिक्रिया दिल्या. फक्त सोशल मीडियाचेर लोकप्रियता आनी लायक्साच्या आदाराचेर राजकीय वैधता थारना अशें तानावडेन स्पश्ट केलें. राजकीय ताकद ही फक्त प्रत्यक्ष जनसंपर्क संघटन शक्ती आनी तळागाळांतल्या तेक्याचेर मेजतात अशें तांणी स्पश्ट केलें. गोंयान येता म्हणून सभा अटेंड करपाक, सो तेजेर तुमचें कितें बाबा कॉक्रोच पार्ट्यो बिड्यो जर सोशल मिडियार जर पार्ट्यो तयार जाल्ल्यो जाल्यार हो ते सोशल मिडियार चलोवपाक तातूंत तशें काय आसना. कितें आसा लायक केलें सायड केलें तशें फुडें येवन तशें जायना. But right now they have shown the president taking the press conference. काय ते करूं न्ही. ह्या देशाक हे जे व्हडले जे लोक जाले ते सगळें समर्पण आसता. एका दिसान एखादो स्टेटमेंट केलो आनी तो व्हायरल जालो म्हणजे तातूंत पार्टी म्हणून तो पार्टी मात खुबशे यूथ अट्रॅक्ट जाता त्या वाटेक, सो तुमकां इफेक्ट पडटले काय दिसता BJP? भारतीय जनता पार्टी जी आसा ते काही वेळेस स्वातंत्र्य आजची न्ही त्याच्या फाटल्यान स्वातंत्र्य संघटन आसा अशें घेतले वयतले कितें तातूंत काय व्हडलो फरक व्हेरी स्ट्रॉंग फरक. नारगोळे 2 खांब वाठारांत वेगान धांवपी बलेनो गाडयेन सावार गाडयेक धपको दिल्ल्याची घडणूक उजवाडाक आयल्या. धपको दिल्या उपरांत ड्रायव्हरान पळ काडलो खंय. हे घडणुकेक लागून वाठारांत बोळा निर्माण जाला आनी पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. पळयात. तळसाय गावात दूषित उदका पुरवण्याची समस्या आयिल्ल्याची खबर आयल्या उपरांत प्रशासनान बेगोबेग कारवाय केली. सांगेचे उपजिल्हाधिकारी मिलिंद्र वेळीप हांणी संबंधित खात्याच्या अधिकाऱ्या वांगडा गावात भेट दिवन परिस्थितीची पळोवणी केली. नागरिकां खातीर तात्पुरती उदका पुरवण वेवस्था सुरू करपाची सुचोवणी तांणी दिल्या. पळयात. उदक दिसपट ना आतां पुर्तीच्या टायमार साकून आमी फोंडार उदक खाताले. उदक ना तेन्ना कुट्टान भरून आनी आतां तो सामको जोर. आता डेप्युटी कलेक्टर येवन सांगून गेलो तुमकां की 8 दीस भितर तुमकां दोन्ही बाय निवळ करून दित म्हणून. तें सांगता बंद जाल्लो मागीर आतां हें जालें म्हणटा आमकां कळ्ळें नाल्यार आमकां जायना आसली. आता हे कशें कित्याक लागून सगळे लोक पावले म्हणटा तुमी जे रिपोर्टरांनी न्यूज हाडली म्हणून बोवाळ जालो. तो हो न्यूज पावलो म्हणून जालें न्हू तें नाल्यार जायना आसलें. हांव सांगता तुका हें जालें म्हणून आनी बंद जालें इतलें करून. कितली वर्स लागली कितली वर्स जाली आतां ह्या 40-50 वर्सां जालीं. विजीट केली सरप्राईज विजीट केली लोकांक लागून आणि तुम्ही तांची क्रायसीस आयकून घेतली दोन्ही बांय पळयल्यो आणि तुम्ही सांगले ते प्रमाणे PWD हेल्थ ऑफिसर आयिल्ले हांगा सो तांच्यांनी सॅम्पल टेस्ट करून सॅम्पलिंगा वयल्या. आतां मुखावेले स्टेप कितें जातलो हाजेर? आयज आमी तळसाय गांवांत जो प्रसार माध्यमांतल्यान सोशल मिडियांतल्यान जो विशय हायलायट केल्लो ताजेर वेगवेगळे प्रतिक्रिया ह्यो सोशल मिडियाचेर येताल्यो. ताजी वस्तुस्थिती कितें आसा हें पळोवपाक आमी आसा सांगे एडमिनिस्ट्रेशन जें आसा आमी ह्या गांवांक आयिल्ले तळसाय गांवांक आयिल्ले. आमी गांवच्या लोकांची भेटी घेतल्यो. तांचे जे उदकाचे सोर्स आसात ते प्रत्यक्षात आमी वचून पळयले. ह्या गांवांत प्रामुख्यान आसा ज्यो 2 बांय आसा आनी एक जी आसा ती सरकारान दिल्ली एक बोरवेल आसा. प्रामुख्यान लोक जे आसा हांगचे ह्या बोरवेलाचे जे आसा ते उदक पिण्या खातीर यूज करता. तशेंच जेन्ना केन्ना कमी पडटा किंवा बोरवेलांतलें उदक कमी जेन्ना येता
ते म्हणटा की आमी त्या बांयचे जे आसा ते उदक जे आसा आमी पिवपा खातीर योग्य करता, आमी उपयोग करता. ताचे नंतर आमी बांय दोन्ही बांय ज्यो आसा आमी विजीट केल्यो. त्यो दोन्ही बांय ज्यो आसा त्यो प्रायवेट आसा, लोकांनी आपल्या मेहनतीन कश्टान केल्ल्यो ज्यो आसा त्यो बांय आसा. एक जी आसा तशी स्टोन वॉल आसा जी चिऱ्यांनी बांदून काडलेली आसा बाय, आनी दुसरी जी आसा ती मड बांय आसा. सो आमी वचून थंय पळयलें की उदक जे आसा तें गाडूळ जाल्लें आसा, ताका ग्रीन येलोइश कलर जो आयिल्लो आसा, थोडे फार स्नेक आसा बेबी आमकां एक दिश्टी पडले त्या बाईक. सो आमी लोकांक रिक्वेस्ट केला की टायमींग जे आसा तें उदक जे आसा तें पिवू नाका. आणि ॲट द सेम टायम आमी ड्रिंकींग वॉटर जे आमचे डिपार्टमेंट जे हांगा आयिल्ले तांकां सांगलां की एडिशनल एक टाकयेची हांगा वेवस्था कर, कारण बोरवेलाची एक टाकी जेन्ना उदक भरलें जेन्ना तें उदक सोंपता पर्यंत दुसरी हें करता पर्यंत वेळ लागता. सो तांणी आमकां एश्योरन्स दिला की इमिजिएटली आसा बाय नेक्स्ट वीक पयली जी आसा ती हांगा एक 2000 लिटराची आसा जी टाकी जी आसा ती उदकाची प्रोवायड करतले. सो एक टाकी भरली म्हणटकर आसा तेन्ना दुसऱ्या टाकयाचे आसा तें उदक तांकां पिड्याक उपयोग करपाक मेळटलें. तरी आसतना आमी लोकांचो आमचो कॉन्टॅक्ट डिटेल घेतला आनी ड्रिंकींग ऑफ वॉटर तांच्या ऑफिशलाक आमी सांगलां एज एन वेन तांकां टँकराची गरज पडटा तांकां प्रायोरिटी बेसिसाचेर आसा ते पिड्या खातीर ती टँकराची आसा ती सोय करून तांकां उदक पावोवचें अशें आमी तें डायरेक्शन आमी तांकां दिल्लें आसा. त्या बरोबरच कन्सर्न जो ह्या गांवचो सरपंच आसा चंदन उदोदकर ताका आमी सांगलां की जी चिऱ्यांनी बांदलेली जी बांय आसा ती इमिजिएटली आसा ती उपसून जी आसा मनसून जातकर उपसून जी आसा ती बांय तांकां फूल रिनोवेट करून दिवची आनी त्या बांयचे सगळें डिसीड करून किंवा रिंग सिस्टम घालून जे आसा ताका पिड्या योग्य त्या बांयचें हें करून दिवचें. त्याच बरोबर कोण भुरगे खेळटा आसतना किंवा त्या बांयक स्नेक आसा खेळटा आसतना कितें त्या बांयक पडूं नाका म्हणून तांकां सांगलां की त्या बांयचेर आसा ती एक नेट घालून नाल्यार केज घालून ती पॅक करून दवरून आमी तांकां सांगले कडेन आसा. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.